नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. म्हादयचें उदक मलप्रभेत व्हरपाक कर्नाटकाक मेळटा येस. इंटरलॉकेटरी अर्जा वरवीं मागेली एकठांय पळोवणी अजून ना. राजेंद्र केरकाराची खंत. महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी अशोक चव्हाणाचो काँग्रेसीक गुड बाय. फुडली राजकीय दिका 2 ते 3 दिसां भितर थारायतलो. राजीनाम्या उपरांत दिली प्रतिक्रिया. गोंय शेतकी धोरण मार्च मेरेन तयार करपाची शेतकी खात्याची मोख म्हणटा शेतकी खात्याचो मंत्री रवी नायक. म्हादय नीती आयोग कझिनो आणि बेरोजगारीच्या विशयावेल्यान काँग्रेसीन उपरासले प्रश्न. सरकार उलयता एक करता भलतेच काँग्रेसीचो आरोप. उगवेच्या लोकांनी घालो पेडणेच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्याक घेराव. फाटली 2 वर्सां उगवेचे लोक करतात सर्व्हिस रोडाची मागणी. बेगोबेग सोडचो प्रश्न. उगवेच्या थळाव्यांची शिटकावणी. एकाच दिसान जाले 2 भिरांकूळ अपघात. एकलो गंभीर जखमी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. कळसा बांडुरा प्रकल्पांतल्यान कर्नाटकान म्हादयचें उदक घुवणायलां. कर्नाटकान जें उदक घुवणावन व्हेलां ताची एकठांय पळोवणी करपाची मागणी गोंय सरकारान इंटरलॉकेटरी अर्जा वरवीं केल्ली. मात पळोवणी अजून मेरेन जाल्ली ना अशें गोंयचो पर्यावरण तज्ञ प्रोफेसर राजेंद्र केरकार सांगता. म्हादय प्रश्नाचेर सर्वोच्च न्यायालयांत फुडली सुनावणी आतां थेट ऑगस्टांत जातली. मात सोमारा प्रवाहाची बसका जावपाची आसा. ते बसकेंत लेगीत हाचे बाबतींत अजेंडात कांयच नमूद केल्लें ना. कर्नाटक वेगवेगळ्या मार्गान म्हादयचें उदक मलप्रभेत व्हरपाक नेटान यत्न करता आनी तांकां यशूय मेळटा. आयकात गोंयचो पर्यावरण तज्ञ प्राध्यापक राजेंद्र केरकारांचें म्हणणें. उपरांत मागीर सर्वोच्च न्यायालयात हेचेर निर्णय घेवपाचो आसा. एकंदर हें जर प्रकरण पळयलें जाल्यार आमकां चित्र जें आसा हें खूब बिकट अशें चित्र गोंयच्या दृश्टीन दिसता. कित्याक आमची म्हादय जी आसा ज्या म्हादयक वळोवपा खातीर कर्नाटक सरकार तरातरांची नाटकां करीत आसा. आनी कळसा जो प्रकल्प तेंचो कणकुंबी हांगासर तेंच्यांनी अंडरग्रावंड आनी ओपन कट कॅनल चॅनल जे आसा भुयारी मार्गांतल्यान तेंच्यांनी उदक व्हरपाची वेवस्था जी आसा ही पुराय केल्लेली आसा. आनी पावसाच्या दिसान हें उदक आसा हें वयता. आनी गोंय सरकारान इंटरलॉकेटरी एप्लिकेशन जें आसा 2018 फायल केल्लेलें आनी त्या एप्लिकेशनान तेंच्यांनी मागणी केल्लेली की सर्वोच्च न्यायालया कडेन की जॉयंट इन्स्पेक्शन जावचें. हें जर जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें जाल्यार कर्नाटकाची जी कितें करणी केल्लेली आसा ती नदरेक येतली आसली. आयज सुद्दां प्रवाहाची बैठक जावपाची आसा आनी ह्या प्रवाहाच्या बैठकीन हो एजेंडा आयटम ना. हेच्या पयलीं जेन्ना प्रवाहान नोव्हेंबरान बैठक घेवपाचें थारायल्लें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन जें आसा तें करपाच्या संदर्भान जो विशय आसा तो गोंय सरकारान तेंचे कडेन मांडलेलो आनी प्रवाहान तो आपल्या एजेंडा आयटमान घातलेलो. पूण आतां तो एजेंडा आयटमांतल्यान गायब जाल्लो आसा. एकंदर हें प्रकरण पळयत जाल्यार कर्नाटक जें आसा तें 1.72 TMC फीट उदक जें आसा हें मलप्रभेच्या पात्रान वळोवन व्हरपा खातीर तरातरांच्यो करण्यो करीत आसा आनी षडयंत्रां आखीत आसा. आनी तेंची कांय षडयंत्रां जीं आसा ही यशस्वी जाल्लेली आसा. कित्याक पावसाच्या दिसांनी हें जें उदक आसा जें गोंय वाटेन येवपाक जाय आसलें तें उदक मोठ्या प्रमाणान मलप्रभेच्या पात्रान वयता. आतां कर्नाटक सरकार जें आसा तेंकां एनवायरमेंट आनी वायल्ड लायफ क्लियरन्स मेळपा खातीर तेंच्यांनी तरातरांची म्हायती जी आसा ती सादर केल्लेली आसा. त्या शिवाय नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी आसा तेच्या कडेन सुद्दां कर्नाटकाच्या वन अधिकाऱ्यांनी हो प्रकल्प जो आसा तो तेंकां अनुमती दिवची ह्या संदर्भातलो अहवाल जो आसा तो सादर केल्लो आसा. एकंदर ही परिस्थिती पळयत जाल्यार चित्र जें आसा हें खूब गोंया खातीर मारक ठरपाचें अशें दिसता. आनी तेका लागून गोंय सरकारान आपली एकंदर भुमिका ह्या संदर्भातल्यान स्पश्ट करूंक ना आनी केंद्र सरकारा कडेन
म्हादय गोंयच्या अस्तित्वा खातीर कितली म्हत्वाची आसा. कळसा, भांडुरा, हलतरा हे प्रकल्प जाले जाल्यार ते गोंयच्या पर्यावरणाचेर कितें दुश्परिणाम जावंक शकता हे सगळे चित्र जे आसा हे चित्र सर्वपक्षीय बैठक बेगोबेग व्हरून मांडपाक जाय. नाजाल्यार कर्नाटक जे आसा ते आमकां ह्या प्रश्नाचेर गोंयचे बरेच नुकसान करपाक शकता. काँग्रेसीन म्हाका महत्वाची पदां दिली, मात आपणे लेगीत पक्षा खातीर खंयच उणें काम केल्लें ना. म्हजो काँग्रेस वांगडी आतां कांयच संबंध ना. आपणे पक्षाचो वांगडी पदाचो तशेंच आमदार पदाचो राजिनामो दिला. म्हजी काँग्रेस पक्षा विशीं कांयच तक्रार ना. हांव काँग्रेसीच्या हेर आनीक खंयच्याच आमदाराच्या संपर्कांत ना. तशेंच सध्या तरी म्हज्या खंयच्याच पक्षा वांगडा चर्चा उलोवप सुरू ना, अशें अशोक चव्हाण हांणी म्हणलां. काँग्रेस पक्षाक राजिनामो दिल्या उपरांत अशोक चव्हाण हांणी ही प्रतिक्रिया दिल्या. इतले मजगतीं गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी अशोक चव्हाण हांच्या राजिनाम्याचो पक्षाक कांयच फरक पडना अशी प्रतिक्रिया मराठी ओपार म्हणीत दिल्या. मी काँग्रेसमध्ये होतो तोपर्यंत मी प्रामाणिकपणे पक्षाचं काम केलेलं आहे. मला कुठलाही तक्रार कोणाबद्दलही करायची नाही आणि मी कोणाबद्दल व्यक्तिगत माझ्या मनात कुठल्याही प्रकारची वेगळी भावना नाही. मी प्रामाणिक जोपर्यंत काँग्रेसमध्ये होतो तोपर्यंत प्रामाणिकपणे पक्षाचे काम मी केलेलं आहे. यापुढची राजकीय दिशा मी 1-2 दिवसामध्ये निर्णय घेईल. अद्याप मी ठरवलं नाही मला काय अवधी लागेल. 2 दिवसामध्ये मी माझी राजकीय भूमिका पुढची काय असेल याबद्दल निवेदन निश्चित करेन. भाजपची कार्यप्रणाली मला अद्याप माहीत नाही. भाजपमध्ये जाण्याचा अद्यापही मी कुठलाही निर्णय अद्याप घेतलेला नाही आणि मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे 2 दिवसामध्ये मी राजकीय भूमिका माझी स्पष्ट करेन. गोष्टीला काही कारण असलंच पाहिजे, प्रत्येक गोष्टीला कारण असलंच पाहिजे असं काही नाही. मी अनेक वर्षापासून पहिल्यापासून आज म्हणजे माझ्या जन्मापासून आज तगापर्यंत मी मला अन्य पर्याय पाहिले पाहिजेत असं मला वाटलं आणि म्हणून मी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिलेला आहे. महापुरे झाडे जाती तेथे लवाळे वाचतील. कोणे अर्थ काढपाचो जातो कोण सांगू. महापुरे झाडे जाती तेथे लवाळे वाचतील. गोंयांत मँग्रोव्ज खूब आहा न्ही. गोंयचें पयलेंच शेतकी धोरण मार्च 2024 मेरेन तयार करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशी माहिती शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी दिल्या. सोमारा शेतकी खात्यान हे धोरण तयार करपाक नेमिल्ल्या खासा 5 समितीची बसका शेतकी मंत्र्या कडेन जाली. ह्या वेळार ह्या समितीन आपआपले अहवाल सरकाराक सादर केल्या अशी माहिती खात्याचे संचालक नेविल आल्फोन्सो हांणी दिल्या. पॉलिसी डिस्कशन पळय जाता सगळे जे तज्ञ आशिल्ले आमचे जे आसात कमिटी मेंबर्स हे सगळे आपआपले मेंबर दिल्ली सगळे मांडला सगळे तरेचे आनी त्या आगरचे पॉलिसी जे आसा त्या पॉलिसी संबंधी आमचे काम आनी कामच सांगता तेज्या अंडर एक कमिटी जाल्या आनी डायरेक्टर तुमी सगळे मागीर सगळे इन्फॉर्मेशन दिता. मार्च म्हटल्या जातली आणि मग सगळं आमची पहिली याकडची पॉलिसी इन्क्लुडिंग पंचायत, NGOs, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, फार्मर्स आणि जे कोण लागू जातात ते आमकां 3751 सजेशन्स आयली. द बिगेस्ट सजेशन. इट इज अ good exercise which are done by the government. Even our agriculture minister दर एका सरपंचाक बरयल्लें तुमी पंचायतीन घेयात म्हणून आनी आमकां सरपंचांतल्यान पंचायतींतल्यान दर एका शेतकारांतल्यान बरो सपोर्ट मेळ्ळो. 3751 सजेशनाक मेळ्ळीं. उपरांत आमचे लास्ट 2 मिटिंगेक आमी सजेशनां एकठांय केलीं आनीक सुमार 36 फोकस एरिया आयडेंटिफाय केल्यो वेगवेगळ्यो आनी ह्यो 36 फोकस एरिया आमी 5 सब कमिटींक त्यो वांटून दिल्यो आनी 5 सब कमिटीक ताचेर अदीक स्टडी करपाक लायली, इवॅल्युएट करपाक, एग्जामीन करपाक, इनसायट तातूंतल्यान घेवपाक आनी तांणी 5 सब कमिटीन रिपोर्ट गेल्ले मिटिंगेक थोडो जाल्लो आनी इनकम्प्लीट आसलो. तो रिपोर्ट आयज फूल डे आमी मिटींग घेतली आनी 5य कमिटीचो सब रिपोर्ट कमिटीन मिटिंगेक दिल्लो आसा. तातूंत आनीकूय सजेशनां घातलीं, एडिशन केलें, डिलिशन केलें आनी हो रिपोर्ट एप्रूव करून आमी आयचे मिटिंगेक रिपोर्ट एप्रूव केला. सब कमिटीचो रिपोर्ट
आनी हो सब कमिटीज रिपोर्ट आतां ड्राफ्टींग कमिटीक वतलो. आयज आमी ड्राफ्टींग कमिटी केल्या. ड्राफ्टींग कमिटी इज हेडेड बाय डॉक्टर नंदकुमार कामत आनी 4-5 मेंबर हितून आसा. ते ड्राफ्टींग कमिटी हेजी उदीक एनालायज करतले. तातूंत कायद्यान कशें बसता कितें कात तें करून आनी मागीर हो ड्राफ्टींग कमिटी रिपोर्ट परत आमचे कमिटीक दितले. एग्रीकल्चर पॉलिसी जर केन्ना मेरेन सुरू जातली? आमचे टार्गेट डेट मार्च आसा. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान म्हादय, नीती आयोग, कझिनो आणि बेरोजगारीच्या विशयावयल्यान सरकाराचेर बरेच उतरांचे फार पेटयले. प्रधानमंत्री गोंयांत आयिल्लो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान म्हादयचो DPR फाटीं घेवचो अशें कित्याक सांगलें ना असो प्रश्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान उप्रासला. तशेंच बेरोजगारीच्या बाबतीत श्वेत पत्रिका कित्याक ना? कझिनो हो काँग्रेसीन न्ही जाल्यार आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हाडला असो आरोप अमित पाटकरान केला. मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्रीक सांगू ना की जो DPR दिला तो विड्रॉ कर म्हणून. जे DPR अप्रुवल दिला ते विड्रॉ कर. वी आर देयर विथ यू. हांवें डे 1 सुद्धा सांगला की गोवा काँग्रेस विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द इश्यू ऑफ म्हादय. आता जो खासदार आसा नॉर्थ गोवाचो, याद जाताले तुमकां मुद्दम याद करून दिवपाक सोदता. ह्या खासदारान सांगिल्लें की म्हादयचो जर प्रश्न आपूण सोडोवपाक जर शकना आणि म्हादय जर तर डायवर्ट जाली जाल्यार आपूण रिजायन जातलो म्हणून. आता 8 महिने जाले खबरेक रिजायन जा, कित्याक तुज्यान जाली ना ते DPR फाटल्यान घेवपाक. तुझे लोकसभेचे सेशन सुद्धा सोंपले. शेनवाराक लास्ट जालो दीस. सो यू हॅव फेल्ड आणि यू हॅव डिप्राइव्ड द पीपल ऑफ गोवा. सो आय थिंक तांचो जो खासदार आणि जो मंत्री हा ताणे पयलीं रिजायन जावचें. आता नीती आयोगाचो रिपोर्ट कितें सांगता की गोवा इज एट द नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आता ह्या बजेट सेशनान ह्या सरकारान व्हाईट पेपर कितें हाडला फॉर एम्प्लॉयमेंट म्हाका सांग. तुम्ही आशिल्ल्यो इंडस्ट्री बंद करून उडयल्यो मरे का फक्त तुम्ही ते आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे थीम पार्क 8 पार्क कितें हाडपाक सोदताले 8 पार्क ते थंय जायना म्हणून व्हरून तुम्ही ते IPB अंडर कल्टिवेशन लँडान व्हरून घातले. तातूंतल्यान एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो. दॅट इज अनदर लँडस्केप. काँग्रेस पक्षान कसिनो गोंयान हाडू ना जाल्यार म्हाका हे सगळे भारतीय जनता पार्टी लोकांनी सांगचें. कित्याक जेन्ना फर्स्ट कसिनो अप्रुवल दिला तेन्ना मनोहर पर्रीकार कॅबिनेटान ना मरे. सो मनोहर पर्रीकार काँग्रेसी जॉईन जाल्लो. फर्स्ट कसिनो जेन्ना अप्रुवल दिला तुम्ही एव्हरी टाइम हो क्वेश्चन विचारता. म्हजो आता उलटो तुमकां हे लोकांक गोंयच्या जनतेक प्रश्न आहा की फर्स्ट अप्रुवल दिले तेन्ना मनोहर पर्रीकर कॅबिनेटान मंत्री आशिल्लो. सो मनोहर पर्रीकर काँग्रेसी जॉईन जाल्लो. सो हाऊ कॅन यू से काँग्रेस ब्रॉट फर्स्ट कसिनो इन गोवा. ज्यो डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो आमकां चुकीच्यो उतरां दिल्या, जी सरकारान मुख्यमंत्र्यान ह्या गोंयच्या जनतेक जे फटयल्या, जे प्रश्न आमी घातिल्ले ताजे जे फॅक्ट्स फिगर जे तांणी चुकीचे दिल्या, हे आमी येणाऱ्या काळात प्रत्येक आठवड्यात मे बी 2 किंवा 3 असे आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे ह्या सरकाराचे आणि ह्या मुख्यमंत्र्याचे जे फटींग तांणी ह्या गोंयकारांक दाखयला सांगला ते आमी उघड करतले. उगवेच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या विशयावयल्यान थळाव्या लोकांनी पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यांक घेराव घालो. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम चालू आशिल्ल्यान लोकांक रस्तो क्रॉस करपाक त्रास जाता. 2 वर्सां जालीं उगवे गांवचे लोक सर्व्हिस रस्त्याची मागणी करतात, पूण प्रशासनान तांची मागणी काना मनार घेतिल्ली ना. ताका लागून हे लोक सामकेच तिडकल्यात. उगवे राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाक लागून लोकांक त्रास जातात. एका वटेन शेतां जाल्यार दुसरे वटेन देवूळ आसा. देखून महामार्ग हुपून वतलो जाल्यार ह्या लोकांक तारीवेली कसरत करची पडटा. रस्तो नाशिल्ल्यान फाटलीं 2 वर्सां शेतांय करपाक मेळनात. ताका लागून सर्व्हिस रस्तो बेगोबेग करून दिवचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. तुमकां व्हरान दाखयल्ले सर आणि भुरगे कशे येतात जीव मुठी धरून येते सर. जस्ट तुम्ही मातशे आमी रिक्वेस्ट तुमच्या पाया पडटा बेडाक विजिट करा सर. आणि मळ्यातले बी कशे गोळ मारून रोडार येतात जाणटी आणि 2 वर्सां हेंका लागून शेती पडिना. हांव सांगता हेंका लागून पडिना आणि शेती येदी व्हडली डॅमेज जाल्या ऑलरेडी सर. 2 लॅक्स बुडयले आमचे. तेंच्याकडे पाया पडले आमी मातशी वाट सध्या पॉवर टिलर व्हरपाक दिया आमकां वचूंक सध्या करा म्हणून पाया पडलो हांव तुमच्या सर. मोर दॅन 2 इयर्स. पाइपलाइनिंग लागून तो इतलोच एरिया थोडो फक्त हेंचे फक्त सर आर्ग्युमेंट करतात आणि काम काय ना. आम्ही डायरेक्ट आयज सर उलयता दुखताय आमचे भुरगे ते हायवेचे केला हायवे झाला हेंचे काम कितें झालं
गावचं काय काय गाव असं काय ना ह्यांच्यानी प्लॅनिंग करून जायचं. हायवे येताना अरे गाव येतो म्हणलं हायवे कित्याक जावं तर गाव बुडटा आणि पंचायत गरज काय एंटायर विलेज ही रेव्हेन्यू विलेज सर. आणि हे सांगतात त्या प्लॅनाचेर ना पहिलीपासून आम्ही प्लॅन फक्त तुम्ही पंचायतीत दिया, इंडिव्हिज्युअल कोणाक देऊ नका. थंय वचून कोणाक पळोवंक मेळटलो कितें आसा तें. सगळे सारखे. तुम्ही तो जो रस्तो केला तो पयलीं कितें आमकां पयलीं घरांतली आमकां घरांनी येवपाक वाट बंद करून तो रस्तो करूं नाका. जर लँड इक्वेशन जावंक ना किंवा आनी कितें जावंक ना तर तुम्ही त्यावर स्टॉप जाला आणि आमचे सध्या वाट आहा ती बंद करूच तरी नाका. नाही आम्ही लोकांक भुरग्यांक आमी हय वाट बंद केलेली आसा. विचार सांगात तांकां. हांव तुमकां दाखयता न्हू. हातून फक्त एकीच कडे हांगासर तेंच्यांनी तो अंडरपास दवरला तितलो. आणि बाकी देवळा कडेन जो मेन आमकां तेंच्यांनी 0 दिता म्हणून सांगलेलो थंय कांयच ना. शेतान वचूंक कोणाकूच मेळना. पळय लास्ट 2 वर्सां ही एंटायर शेती पडींग आसा. हांगा एक अंडरपास आसा इतकोच. हे जॉग्राफिकल कंडिशन सर. हो वयलो कॅनल गेल्लो आसा. हो गुगल मॅप. ही सगळी सकयल शेतां आणि मागीर ही न्हंय. ताचो व्हडलोय आसा मातसो. ताचेर गांवाचो हे डिटेल मेळना म्हणून हो दाखयलो. हे जॉग्राफिकल कंडिशन ही न्हय. हो एंटायर विलेज ही नॅशनल हायवे आणि हाचे सकयल सगळो हो पिंक दिसता तितलोय सगळो मळो. ही सगळी शेतवड जी आसा नारळ आणि कितें नाल्लाची आनी कसली झाडां बिडां आसा ती असो मातसो तुमकां जॉग्राफिकल कंडिशन. सर्वीस रोड खंय केला हेंच्यांनी. हायवे सगळो केला. सर्वीस रोडा खातीर आमकां प्रत्येक फावटी आमकां रस्तो आडोवचो पडटा, धरणे करचे पडटा, ऑफिसरा कडेन येवन सांगचें पडटा. हे भरपणी सांगतात आनी वयतात, अंडरटेकिंग दिनात. नाव ही इज टेलिंग दॅट लॉ हॅज टू बी अबायड थोरली म्हणटात तो. सायडीतले जेन्ना एक्सकॅवेशन करता पळय सायडीन तुम्ही विजीट करा कितक्यो दोंगर आसा पळय माती खणून हेंच्यांनी घातल्या रस्त्याक. हेंकां परमिशन आसा. इट इज इल्लीगल कन्वर्जन. तांचेर कोण एक्शन घेतलो. सर्वीस रोड आसा. लेट मी फिनिश. म्हाका सांग सर आता हायवे जेन्ना कन्स्ट्रक्ट करता इनकन्विनियंस ऑल द पीपल. सर्वीस रोड कोणी करा. गोवा गव्हर्नमेंट करा, नॅशनल हायवे अथॉरिटी करा, कोणी करा. करूंक नाका सर. सर्वीस रोड पयलीं करप आनी मागीर तेंच्यांनी हात घालप. खंयसरूच सर्वीस रोड ना. हो सांगता लँड एक्विजिशन करूंक जाय, हे करूंक जाय. हेणे इतको कायदो केला. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रकाश तळवणीकर. मोलेच्यान फोंड्या वचपी प्रवाशी बशीक केरये खांडेपारा अपघात जालो. टायरा कडली पट्टी तुटिल्ल्यान ड्रायव्हराचो बशी वयलो ताबो गेलो आनी बस डिवायडराचेर चडली. ह्या अपघातांत देवादयेन कोणाकूच मार लागूंक ना. रिसेंटली आतां एक एक्सिडेंट जालो आसा. एक्सिडेंट म्हणजे असो जाल्लो आसा हांगा रोड केल्लो आसा. मातशें रिलीफ मेळ्ळा पण रोड हांकां आतां रिंबल जाल्ले आसा. जी कितें आतां रोड नवीन केल्ल्या कारणान ती माती भितर कसलेली आसा. ताका रोड वयर अप डावन जाल्लो आसा. ताका लागून ह्यो गाडयो आसा पळय न्ही मोठ्यो गाडयो आसा व्हेकल तर जम्प जावन हेची पट्टी तुटलेली आसा आनी तुटून मातसो एक्सिडेंट जाला. पूण कोणाक कांय जावना. थोडी एक मायनर इंजरी जाल्ली आसा. ताका लागून गोवोरमेंटाक लागता हे मातशे रोड आसा पळय न्ही ते मातशे हॉटमिक्स बरे करचे आनी लेवलार हाडचे जेणे करून हे व्हडल्यो गाडयो आसा पळय न्ही तांकां जंपींग जावन भायर वयचे ना. हे जंप जाला आनी भायर गेला आनी फुडलो पट्टी तुटल्या आनी एक्सिडेंट जाल्लो आसा. तो हांव गोवोरमेंट आनी PWD हांकां मागता मिनिस्टराक की हे पळय रोड केल्ले आसा 4 लायन रोड केल्ले आसा ते मातशे हॉटमिक्स परत करचे जेणे करून ते रिंबल्स आसा ते वयतले. आमी केरये फोंडा हांगा आसा खांडेपर त्या जाग्यार हांगा एक एक्सिडेंट जाला सकाळ फुडें. गाडी सकाळची 8 सुमार मोलेंतल्यान सुटताली विशाल बस. ती फोंडे वयता आसतना न्यू रोड केल्ल्या कारणान तो मदीं जंपिंग आसा. मदीं ताका लागून वयर सकयल आसा असो कारणान रोड हांगा ते बस ती जंपिंग जाली आनी तेजो पट्टी जो आसा जो पट्टी आमी म्हणटा पळय मेन पट्टी ती मेन पट्टी तुटलेली आसा. मेन पट्टी तुटून बसीचो जो वाहनाचो ताबो आशिल्लो तो एक सायडीच्यान गेला आनी डिवायडराचेर चडलो आनी दुसरी विरुद्ध दिशेन जालो. तेवटेच्यान दुसरी बाजूक गेली डिवायडराचेर. पूण कोणाकूच कांय मार लागलो ना कारण ती बस चडटना स्लो आशिल्ली. कोणाकूच कांयच मार लागना. ही गजाल जर देवणे जाल्ली येतना बी जाल्ली जाल्यार कितें एक मोठो अनर्थ घडपाची जावपाची शक्यता आसली. लोकल स्थानीक आसा तेंच्यांनी म्हाका लागीं
हो जो रोड आसा वयर सकयल आसा तो पुराय भरून काडचो आनी एक लेवल सारको बरोबर करचो अशी मागणी आसा गोमंतक खातीर केले फाउंडेशन. सोमारा दनपारां गोवा वेल्ला भिरांकूळ अपघात जालो. चारचाकीन एका पिकअपीक जोरान धपको दिलो. या अपघातात चारचाकीचे बरेच लुकसाण जाले जाल्यार चालक गंभीर जखमी जाला. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्या. या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.